सुरुवातेक आमी गीत घेऊया A29. A29. देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. सुरवातेची मुद्रा. प्रितीच्या भयणीनो भावानो, आज आमी सात आठवणीची परब समोर उखता. आयच्या मिसाचो विशय जावन आसा सात आठवणी पोरी जेजूचे नीज पातलावदार जावया. सात आठवण जावन आसा एक व्हडलो नमुनो भागिवंतपणाचो आनी जाणार पवित्र सभेचो. देवाच्या गुणांनी आनी प्रेरणांनी बोल्लोलो प्रवाचनकार तो जावन आसलो. आपल्या प्रवचना आनी मिलाग्री वरवीं तो जेजू पुरगोडटालो आनी लोकांचो बावाद गोड कोत्तालो. ल्हानूच सावन संवसाराच्या बोलोवण्याक आनी कुडीचें वणवण्याक पाठ करून आनी देवभक्ती जिवीत जिवन ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. सात आठवणीची देख घेवन आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावन ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां बोल आनी कृपा मागुया. तशेंच दिनवाशी मोनान आयची परब समोर येतल्या आलेशिनो आनी कासिल्दा आफोन्सो आनी तांच्या फामिलीचेर आनी तांच्या वावऱ्या दोंदाचेर सात आठवणी वरवीं सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगाळ भावा भयणानो, भावार्थाची समारंभणी करूंक आयज आमी सगळे हांगासर जमल्यात. आनी आयज आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां भाग्योंत आंतोनीची परब आमची पवित्र सभा समारंभता. आनीक ह्या वर्साचो गौणलेख विशय म्हजे फाटल्यान हे मनान धरून भाग्योंत आंतोनी पोरी
जेजूची नीस फाटलावदारां जावंक आयचो विशय आमकां उलोवप करता. आनी भाव भयणांनो, आमी जेजूची नीस फाटलावदारां कशी जियोंक सांत भोग आमकां देख दितात आनी कितें भाशेन आयज आमकां बागयोंत आंतून एक नमुनो देवाचे कृपेन तो वाडलो आनी तेच भाशेन देवाक जेजूची बरी खबर ताणें परगटली. आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमच्या काळजांत घेवन आमच्या जिवितांत ते वेव्हारांत घालून हे भाशेन बागयोंत आंतोनी पोरीन जेजूचे नीस फाटलावदार आमी जावन देवाची कृपा आनी मोजत आमकां मागता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्यात. घोडे आमी जायते फावटी नांवाची क्रिस्तांवां जाल्यात. जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळून ताची नीस फाटलावदारां जावंक आमचे प्रयत्न जावंक ना. ह्या नेरसाबाद चुकीचो उगडास करून देवाची काकलूट आनी मोगसोणें आमकां मागून सगळीं आमी म्हणुया. हांव भक्ती सोड पोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. ह्या बसत घेवन सदांच सांगपाक मागीर सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. स्वर्ग पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Oh
करूया. एक घडीभर उगीच रावून पागयोन आंतोनीचे विणवणेन आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग धार आनी घरच्या कांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोसत आमकां मेळू. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. बागयोत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू इस्वोड म्हूण तुज्या ओठांनी उच्चारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेलोल्यांतलो जिवोन केला म्हूण कालसान थांव सोतमानशी जाल्यार तुजें थारोन जातलें. कालसान थांव सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओठांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें थारोन जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकलोच. ताका उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त, कित्याक सैमाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारोन मेळटलें. पूण ताचेर पावत दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावार्थ दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक नावी दुबावा विरेत कारण शेकांशेक पृथ्वीचेर ताचो तालो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणया, सगळ्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय पोरजांनो लावेक नानवाडात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात. वचून मोगाची ताची तीर खोशी, दयाल आमचो देव सासणांक विश्वासी. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया. B8 6वो आनी 7वो श्लोक. Alleluia, alleluia, alleluia.
वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनी प्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांक आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तोर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लिवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकू सोडकी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावरड्यांक आपलो मुशारो फावो. घरां गोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. तुवें आसते त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ भावा भयणानो, बोडा दोबाच्यान आनी भोक्तीन आयज आमी हांगासर बाग्योंत आतोनीची परब समारंभता. आनी भावा भयणानो, बाग्योंत आंतोनीची खबर आनी तेच भाशेन बाग्योंत आंतोनीचे देवोत्सव आमकां सगल्यांक आसा. आनी जायते फावटी भाव भयणानो, बाग्योंत आंतोनीची खबर आमी भासाभास करता उलयता तेन्ना पयलें आमच्या मनांत येता तें म्हणल्यार बाग्योंत आंतोन जावन आसा मिलाग्रीचो भोक्त. ताका मिलाग्रीचो भोक्त म्हूण आमी वळखता आनी ताचे उद्देशी आनी ताचे विणवणेन आयज पासून जायत्यो मिलाग्री ओचोरिया घडत आसा. आनी आमचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार जायते फावटी घोडे आमी बाग्योंत आंतोनीक तो फकत मिलाग्रीचो भोग तितलेंच घोडे आमी जाणाव आनी तितलेंच घोडे आमी ताचे कडल्यान आवडेता. आनी हे पासत घोडे आमच्या गोंयांत जायत्या सुवातांचेर देवोत्सव जाता, जायत्या सुवातांचेर बाग्योंत आंतोनीची कॉपेलां आसात. आनी आयज तर आमी गोंयांत पडयलें जाल्यार आयच्या दिसाक जायत्या सुवातांचेर बाग्योंत आंतोनीची ही परब समारंभतात. आनी लोक जंयसर देवोत्सव जाता बाग्योंत आंतोनीचें थंयसर धांवून वेता. म्हणटच आमी जायते फावटी भाव भयणानो, बाग्योंत आंतोनीक फकत मिलाग्रीचो भोग तो खरो पूण थंयसरूच दवरला. ताचे उद्देशी आमकां बरेपण वो ताचे उद्देशी आमचे सगळें बरेपण ओचोरिया जावं. पूण दुसरो गूण भावा भयणानो बाग्योंत आंतोनीचो आमी पळयता आनी तो म्हणल्यार तो जावन आसलो एक हुशार परकोटणार. ताणें देवाचें उतर परकोटलें आनी भोव करून जो कोण क्रिस्ती भावार्थाचेर विरोध आसलेलो लोक तांकां हुशारकायेन ताणें देवाचें उतर दिलें.
आनी कांयच भाव भयण्यानो आमी भाग्यो तांतोनीक मिलाग्रीचो भोग म्हूण पाचारता तेन्ना तो एक भावार्थाचो हुशार परगोटणार हेवूय आमी नियाळून ताचे भाशेन आमी जावंक गरज. आनी हेच पासून भाव भयण्यानो आयज आमचे पोरबेक आमी हो विशय नियाळटा भाग्योंत आंतोनी भाशेन जेजूचे नीज फाटलावदार जावंये. हे वर्साचो गवळीक आमचो विशय जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात, म्हजे फाटलावदार जायात. आनी कशे भाशेन भाव भयण्यानो आमी भाग्योंत आंतोनी भाशेन जेजूचे फाटलावदार जातले आमी नियाळुया. जेजूचो फाटलाव करप कितें काय? आमी तर म्हणटा हांव जेजूचो फाटलाव करता कितें काय? जेजूचो फाटलाव करप म्हणल्यार भावा भयण्यानो जें कितें आमकां जेजून शिकयलां तें आमच्या जिवितांत पाळप. जें कितें आमकां जेजून मुल्यां दिल्यान, जी तत्वां दिल्यान, जे शेगूण आमकां जेजून शिकयल्यात ते आमच्या जिवितांत पाळप. आनी हे पासून भाव भयण्यानो भाग्योंत आंतोनीच्या जिविताचे नियाळटा आसतना भाग्योंत आंतोन सदांच म्हणटालो एक ताच्या जिवितांत जायते फावटी तो म्हणप की मनीस जो पवित्र आत्म्यान जो कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसा तो जायत्यो भासो उलयता. आमी जाणाव आमी हालींच पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी समारंभल्या. पवित्र आत्मो जेन्ना सिसांचेर देंवलो तेन्ना ते 8वो भासो उलोवंक लागले. आनी हेच देवाचें उतर घेवन भाग्योंत तातूंत जायते फावटी म्हणटालो जो कोण मनीस पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसा तो 8वो भासो उलयता. आनी कितें काय तो म्हणटालो जो कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसा तो आपल्या जिवितांत वेगवेगळे शिकूण जेजून आमकां दिल्यात ती शिकूण आपल्या जिवितांत पाळटात. म्हणटच ताच्या जिविताच्या कोरन्या उदेशी भावा भयण्यानो हे जेजूची शिकवण दिसून येता. भाग्योंत तातूंत म्हणटालो 8वो भासो उलोवप म्हणल्यार हे आमच्या जिवितांतल्यान वेगवेगळे शिकूण आमच्या कोरन्यांतल्यान दाखोवंक गरज. आनी हे पासून ताचेच उपरांत तो म्हणटालो आमच्यो कोरन्यो उतरां परस चड उलयतात. आमी जायते फावटी आयकलां भाग्योंत आंतोनीची हीं उतरां एक्शन्स स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. आमच्यो कोरन्यो आमच्या उतरां परस चड उलयतात. म्हणटच हांव म्हणटालो जेजूचो तर आमी फाटलाव करतले जाल्यार जेजून आमकां दिल्यात ते शिकूण आमच्या जिवितांत दिसून येवंक गरज. आनी कसले काय शिकूण? भावार्थाचे शिकूण, बोगसण्याचे, मोयपासान जियोवपाचे असले शिकूण भावा भयण्यानो आमच्या जिवितांत आमी पळयता तेन्ना दिसून येता तेन्ना बऱ्यांनीच आमी जेजूचो फाटलाव करता हें दाखोळ करता. आनी हे भाशेन भाग्योंत आंतोनी भाशेन आमी जेजूचो नीज फाटलाव करप पावतले. हेंच आयज आमकां हो भाग्योंत आंतोन शिकयता की आमी जेजूचो फाटलाव करतले जेन्ना ताची शिकवण आमी पाळटा आनी आमच्या जिवितांतल्यान ताचे शिकवण दाखोळ करता. भाग्योंत तातूंत भाव भयण्यानो आमी जाणा तो देवाचें उतर परगडटालो आनी त्या काळार 12व्या शेंकड्यान 13व्या शेंकड्यान त्या काळार जायतो लोक वो जायती क्रिस्तांवां देखून क्रिस्तांव लोक पासून क्रिस्ती शिकवणेचेर आड आसलो आनी असल्या मनशांक भाग्योंत आंतून शिकवण दिता. आनी आमी जाणा ताका आमी मिलाग्रीचो भोग म्हूण वळखतात. जायत्यो ताच्यो मिलाग्री आमी जाणा. देवाचें उतर परगटूंक ताका जायत्यो आडखडी आयल्यो. जेन्ना तो देवाचें उतर परगडटालो तेन्ना लोक ताका आयकोनासलो आनी भोव करून जे क्रिस्ती भावार्थाचेर विरोध आसलोले आड आसलोले ते आयकोनासले. आनीक फावटी ताका म्हणलें तूं आमकां देवाचें उतर परगट नाका पूण वच आनी जनावरांक आनी नुस्त्यांक देवाचें उतर परगट. आनी भाग्योंत तातूंत खंय सादेपणीन वेता आनीक नुस्त्यांक तळये लागीं वचून थंयसर देवाचें उतर परगडटा. आनी अशें म्हणटात ताच्या जिवितांत घडलोली घडणी मिलाग नुस्तीं वयर येवन ताचे
तोंड वयर काडून उदका वयर काडून ताचें उतर आयकतात, देवाचें उतर आयकतात. आनी थंयसर हे भाशेन तो भावार्थ परगट करून जे कोण क्रिस्ताक मानिनासलोले तांकां जेजू सोरशी क्रिस्ता सोरशी ओडून हाडटा. तेच भाशेन आनी एक घडणी आनीक एक मिलाग्र ताच्या जिवितांत घडटा. क्रिस्ताक मानिनासलोले जे मिसाचे भेटेचो ओट नको आसलोले, मानून घेनो नासलोले की कोऱ्यांनीच मिसाचे भेटेन जेजू हाजीर जाता, ते एक पावटी खंय ताका चॅलेंज करतात की तूं मीस भेटोय, तुजें मीस भेटोय, आनीक आमी त्या उपरांत एका गाडवाक हाडटले आनी गाडवाक काडून तर तो गाडू तर ह्या जेजूक संस्कारलोल्या ह्या उंड्याक पवित्र संस्काराक मान बागोयता जाल्यार आमी सोत मानतल्या. आनी बागेवन तांदून खंय मीस भेटोयता. आनी ते मनीस क्रिस्ताचेर विरोध आसलोले ते मनीस थोडे दीस ह्या गाडवाक खंय उपाशी दवरतात. आनी जेन्ना मीस भेटयल्या उपरांत थंयसर संस्कारलोलो जेजू आसलोलो आनीक हें गाडू येता तेन्ना खंय ह्या संस्कारलोल्या जेजूक मान भागयता. आनी हे भाशेन जे कोण क्रिस्ताचेर विरोध आसलोले तांकां देव लोचयेक घालता. आनीक हो भाग्यो तातूंत तांकां जेजू सोरशी ओडून हाडटा. आनी हेच पासून भाव भयणानो आमी भाग्यो तातूंत एक हुशार परगोटणार, भावार्थाचो परगोटणार म्हणटा. आनी आयज पयल्या वाचपांत भाव भयणांनी आमी आयकलां जे कोण देवाचेर विस्वास ठेवतात, देवाचेर भावार्थ दवरतात, ताका देव लोचयेक घालिना. भाग्यो तातूंत विस्वास भावार्थ देवाचेर व्हड आसलोलो आनी हे पासून जेन्ना क्रिस्ताचे विरोध आड आसलोले ते ताका चॅलेंज करताले, आव्हान दिताले, तेन्ना तो भिवूंक ना. ताणें परगोटलो, दोन परगोटलो, देवाचें उतर परगोटलें आनी देवान ताका लोचयेक घालूंक ना. आयज भाव भयणानो हेंच देवाचें उतर आमकां पावलां तेन्ना आनीक भाग्यो तातूंतचे आमी ती एक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आसतना आमी कितले भाव भयणानो देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता काय. फुडें आमी जाणा देवाचें उतर आमी काळजांतान सोत मानता. तेच भाशेन आयज आमकां पयलें वाचप भाग्योन पावलो रोमकारांक बरयल्लें वाचप आमकां म्हणटा की आमकां भावार्थ आसा, काळजांतान आमी सोत मानता, पूण तितलेंच पुरो न्हय, काळजांतान सोत मानल्यारूच पावना. पूण जो कोण हे देवाचें उतर सोत मानता आनी तें परगट करता ताचें तारण जाता. भाग्यो तातूंत तें केलें. म्हणटच भावा भयणानो आमी आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ परगटूंक गरज. कोणाकूच भिये नासतना. आयज भाव भयणानो आमी पळयता आव्हानां आमकां चड. आमी तर आयज आधुनीक काळार आमच्या समाजांत कितें घडटा तें आमी पळयता. जायते फावटी आमच्या धर्माचेर आड जायते मनीस उप्रासतात आनी जायते फावटी भाव भयणानो आमी भियेतात आनी जायते फावटी कोडे आमी आमचो भावार्थ देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक सोदिना. पूण आयज भाव भयणानो होच भाग्यो तातूंत आमकां गोठायेन भरता आनी म्हणटा, आमकां संदेश दिता की जी कोण भावार्थ दवरतात ती केन्नाच लोचयेक सांपडची ना. आनी आमी आमचो भावार्थ उतरांनी उच्चारूंकूच जाय. जेजूक आमी आमच्या जेजू सोडशीन दुसऱ्यांक लागीं हाडटले जाल्यार जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार हें. दुसरें तें म्हणल्यार आमी भावार्थाची देख दुसऱ्यांक दिवप, भावार्थाची ओळख दुसऱ्यांक दिवप. आमकां जायत्यो भाव भयणांनो संदी आसात, जावं आमच्या वाड्यान जावं आमी वावर करतात थंयसर खंयसरूच आमी वचून जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आमकां संदी आसा. हें भाग्यो तातूंत केलें तें आमच्या जिवितांत आमी करूंक गरज. आयचे शुभ वर्तमानांत भाव भयणांनो जेजू आपल्या शिसांक पाठयता आनी शिसांक पाठयता आसतना तो म्हणटा म्हजेर पातयेयात, म्हजेर पातयेयात. आनी देवाचें उतर आपलें उतर परगटूंक तो पाठयता आसतना आपणाचेर विस्वास दिवंक, आपणाचेर पातयेवंक तो तांकां पाठयता. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार भाव भयणांनो देवाचेर विस्वास दिवन आमचें जिवीत जियोप.
आमच्या जिवितांत जायत्यो आडखळी आसतल्योच, जायते आमकां प्रश्न आसतले, जायते आमकां अडचणी आसतल्यो, पूण हे सगळ्या संदर्भांत हाचे मदीं देवाचेर आमी विस्वास दिवंक गरज. बाकी तांदुळींनी तो तेंच केलें, देवाचेर विस्वास दिवन तो जियेलो. आनी आयज तोच बाकीवंत आमकां देख दवरता की आमी आमच्या जिवितांत सगळ्या वेळार देवाचेर विस्वास दिवन जियो. आनी शेकीक जेजू आयज शुभ वर्तमानांत म्हणटा, खंयसरूच तुमी वेतात देवाचें उतर परगोडटात तेन्ना शांती हे सुवातेर शांती आसूं. आनी जेजू म्हणटात तुमी जेन्ना शांती मागतात, शांती ते फावो आसलेल्या मनशाक, जाल्यार ती शांती ताका मेळटली. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार भाव भयणानो शांतीन जियो. जेजूचो पाटलाव करप म्हणल्यार एकामेका सोबे संधान करून जियो. आयज आमचेच मदें आमी पळोवया, खऱ्यांनीच आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं जियेता काय? जायते फावटी आमचे मदें दुस्मानकायो, राग हे सगळे आमच्या जिवितांत आसा. शांती कडेन आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत जियोंक पावना. आनी पासत आयज जेजू आमकां उलो करता की आमी आमचो भावार्थ परगोडटा आसतना, भाग्यून तातूंनी भाशेन जेजूची खबर दुसऱ्यांक दिता आसतना आमी शांतीचे दूत जावं. पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्याक आनी खंयसरूच आमी आसूं. आनी आयज भाग्यून तातूंनीक आमी मान दिता आसतना आमी जाणा भाव भयणानो, सदांच स्वतान तो जियेलो. आनीक हे पासत स्वतान तो जियेलो, सदांच देवाचें उतर सोद ताणें परगोटलें. आनी हे पासत देवान ताची जीव कुसूंक दिवन ती व्हडटी मिलाग्र आयज पासून आमी आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता ती आसा, ताची जीव कुसूंक ना. स्वताची मनशां आमी जावंक हो भाग्यवंत आमकां उलो करता. आनीक जेन्ना आमी देवाचें उतर परगोडटा, देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांगता, तेन्ना आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या उतरांतल्यान आमी सोद तें परगोडटा. केन्नाच आमी दुसऱ्यांक नागोवन जियोवचें ना, फोटिंगपणान जियोवचें ना, पूण स्वतान आमी जियेतले. भाग्यवंत तातूंत आमकां हीच देख दवरता की स्वताचें आमचें जिवीत जावं. तर आयज भाव भयणानो, भाग्यवंत तातूंची परब आमी समारंभ आसतना भाग्यवंत तातूंनी उद्देशी देवान आमकां फावो केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत, आशिर्वादा पासत देवाक आमी दिनवासुया. आनीक ताचेच मजतीन तो जियेलो तें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या पोरण्यांतल्यान भावार्थ परगोटून शांतीची स्वताची मनशां आमी जावं. आनी हे भाशेन भाग्यवंत तातूंनी उद्देशी जायतो आशिर्वाद भरपूर बेसांव आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या गांवचेर पडूंक त्याच भाग्यवंताचे मजतीन देवाची कृपा आनी बळ हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. उबी रावया. भाग्यवंत आंतोनीचे देखीन जेजूची नीज पाटलावदारां आमी जातले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. ह्या वेळार भावार्थान आनी विस्वासान कांय आमच्यो गरजो मागणी ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी जेजूची बरी खबर काळजीदारपणान परगटूंक आनी सांत आंतोनी परी जेजूचो पाटलाव करून क्रिस्ती भावार्थ्यांक शिकोवंक तांकां जाणवाय आनी उर्बा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. तशेंच गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीन आनी स्वतान राज चलोवन आनी आपल्या फायद्याक लागून लोकां मदें दोन भेद करून फुटी घालिना जावन, पूण सगल्यांक आपआपलो दोर पालूंक आनी परगटून स्विडनाक दिल्ली सत्या राखूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. म्हज्या फाटल्यान येयात अशें म्हणून जेजून आपल्या दोन
स्वर्गदूतांक आपले पाटलावदार केले आनी आयज पर्यान होच उलो तो आमकां मारीत आसा. सांत आतोनीची देख घेवन आमी सोगलीं जेजूचे नीज पाटलावदार जावं आनी आमचे जिविताचे चाली रितींतल्यान जेजूक परगटून देवाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या गांवच्या क्रिस्तांव तशेंच हिंदू गोरब्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सांत आतोनीच्या मोजोतीन तांणी मागलेले उपकार तांकां फावो जावं आनी सोगलीं मोगान एकवटान आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवन देवाची कृपा आमकां मागुया. दिनवाशी मनान आयची परब समोरून दिल्यान आलेशिनो आनी कासिल्दा आफोन्सो आनी तांच्या कुटुंबाचेर तशेंच तांच्या वाव दोंद्याचेर सांत आतोनी वरवीं सुबाम आशिर्वाद घाल म्हूण आनी तांणी मागलेले उपकार तांकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. एक कोडी बरोकीच रावन आमच्यो कासकी कोर्सो पाक्योंत आंतोनीचे विणवणेन देवा मुखार आमी दवरुया. सोर्गीच्या बाबा, विस्वासान आमच्यो गोरसो आमी तुका उबारल्या आनी कांयच्या दिसाक बाबा किरीतपणीन पाक्योंत आंतून तूं आमकां देख दवरताय की आमी सदांच आमच्या जिवितान भावार्थान जिवन भावार्थ परगटू. क्रिस्ती भावार्थी कशी जेजूची नीज पाटलावदारा कशी आमकां मेळ्ळलो तो भावार्थ दुसऱ्यांक आमी दिवंक आनी हे भाशेन आमचो भावार्थ तिरावंक जायती भाग्योंत आंतोनी उद्देशी आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या गांवांत वचोली आमी पडूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान कर. या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आलशिनो आनी ताची फामील उंडो आनी सोरो आनी कांय दाणां याज्ञिकाच्या हातांत घालतात. हो चालतो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमच्या ओतमी खाण आनी पिवण जातलो. हे दाणां बरोबर ती आपली सूख आनी दूख, कालीस आनी मन, कश्ट आनी तेग, वावर आनी दोंदो बापाक भेटयतात. पेटोवणेच्या वेळार गीत घेवया C34. Jesus.
म्हज्या भावा भयणांनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमचे आसातलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या नाके मोगी सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. स्वर्ग पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्योंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबार होया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देण वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वदाय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका देण वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यानूच वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटा. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासली. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत.
पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Avarta toku porko tuya. Gesù meno, Gesù ci vonzala. Gesù meno, Gesù ci vonzala. Gesù novia, pietolo. Gesù novia, pietolo. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरीफेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मडांची काकूट कर. आलेशिनाच्या आनी कासिल्दाच्या गोच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवारमारी देवाची माये सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन तातुनी बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पोतवेदार बाबा चड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. क्रिस्ताची पाटलावदारां कशी जेजून आमकां दिल्या ती शिकवण आमच्या जिवितांतल्यान दिसून येवंक जाय. हीच जेजून आमकां दिल्या ती शिकवण आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आनी भाशेन नीज पाटलावदारां म्हूण आमी दाखोड करूंक परगटूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदारकाक लोटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचेय सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद शोमवेच्या वेळार गीत घेवया D32. एक कळोवणी कुमन्यांक फकत आमी आमच्या क्रिस्तिया भावार्थ्यांकूच जी कोण दुसऱ्या धर्माची भाव भयण हांगासर आसात तांणी क्रिस प्रसाद घेवचो न्ही म्हूण आमी विनंती करता.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, बाकियोंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. अशें बसूया. 2 वर्सां जालीं कोविड-19 ह्या महामारीक लागून हांगासर मीस जावंक ना, परब जावंक ना. पूण आयज ही परब करूंक देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासता. दुसरे सुवातेर आयची प्रेजिडेंट आलेशीन आनी कासिल्दा ताच्याय कुटुंबाक आमी दिनवासता. तशेंच आमी दिनवासता आयचो फादर आमचेशी आयलो आनी आयज ही मिसाची बॅट समोर ओमली, परब समोर ओमली. देवाचें मुतोर आमकां परगोटलें आनी ओदीक आमकां आव्हान दिल्लें आसा जेजूचें खरो नीस पाटलाव आमी करूं. नीस पाटलादार आमी जावं हो गौडीक विशय आमच्या दोळे मुखार दवरला. बागयो तांतोन आमकां देखीवन सांत आयच्या दिसा दिल्ल्या खातीर आमी दिनवासता. St. Anthony's Prayer House Committee would like to thank Father Elvis and Father Orlando Marques for celebrating the feast mass of St. Anthony. We thank the feast president Aleixinho Afonso and his family for celebrating the feast this year. As Father has said, due to COVID pandemic, we were unable to thank our past feast presidents. In a very special way, we would like to thank 2020 Feast President Kevin Gudino Sonarbat for celebrating the feast. May St. Anthony shower his blessings upon him and his family members. Secondly, in a very special way, we would like to thank 2021 Feast President Leslie and Rosita Dias and Joa Antonia Marques for celebrating the feast at a very short notice. We are grateful to them. May St. Anthony bless and fulfill all their wishes and intentions and grant good health to them. We thank the choir in a special way for their participation in this Mass. We would like to thank Angela, Janet, Josephine, Miss Rita for preparing this altar for the feast. I would like to thank Babu Afonso, Babu, Savio, Abel, Bozu, Terry, Constancio, Zezit for conducting the Ladin and services all these days, and Sukur and Reza for playing violin during the Ladain. I would like to thank in a very special way Abel and Perfect Almeida for their relentless effort and all the hard work that they have been doing to maintain this prayer house in a proper manner with faith and devotion and conducting the novenas on every Tuesdays. We would like to thank Oswald Mendonça for his support during these days. I would like to thank each and every one of you who are attending this feast mass. May St. Anthony shower his blessings upon us. Wishing you all a happy feast and may St. Anthony bless you. In a very special way, I would like to thank the President of the committee, Mr. Francis Dias. As you must have seen that he has done a lot of work in this praise house. I would like to thank the committee members also who are working relentlessly
to keep this prayer house in a good condition. Thank you very much. I am reading the names of donors. Sri Oswald Mendoza, 5,000. Somnath Goldsmith, 500. Inasu Mascarenis, 500. Rosie Ratnagar, 500. Gilbert and Candida, 2,000. Danny Fernandez, 5,000. Jivan Alsekar, 500. Anthony Nadar, 500. Jose Sam Gosalvis, 2,000. Pandurang Govekar, 1,000. Sompa Karikar, 600. Raghunath Govenkar, 1,000. Rita Vengulikar, 500. Agnel Fernandez, 500. Mr. Aleixinho Fernandez, President, Office, 20,000. Rita Mendoza, 500. Margarita Fernandez, 500. Mininu Fernandez, 1,000. Babu Afonso, 1,000. Kashiba Yadav, 500. Shivashini Kalgomkar, 200. Judith J. Vengulikar, 220. Sangita Kolgamkar, 200. Stephen Fernandez, 10,000. Pandurang Mess, 500. Rita Barreto, 1,000. Rohidas Pole, 500. Lakshmikumar Naik, 500. Tanvi Shirodkar, 500. Abhay John Norana, 500. Shekhar Kolgamkar, 1,000. Igori Braganza, 500. Yoti Oberoi, 5,000. William and Clarissa Almeida, 2,000. Juki Fernandez, 1,000. Brian Cardozo, 2,000. Piedad Pereira, 1,000. Maria Angelica de Melo, 5,000. Pidu Camelo, 1,000. Anil Madkaikar, 1,000. Thank you very much. उभी राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. निसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.